जांकां बरी सावत भलायकी कुडीची मनाची आत्म्याची जाय, जांकां वावर मेळोंक ना तांकां वावर सोदतात तांकां वावर मेळ्ळें पुरो म्हूण मागया. जीं कोण अभ्यास करूंक सोदतात आनी तांकां एडमिशन जाय तांकां मेळ्ळें पुरो म्हूण मागया. जांकां एडमिशन मेळ्ळेलें आसा आनी कोर्सीस बहुत कठीण जातात तांकां देवान मदत करची आनी तीं श्रम घेवन वावुरची म्हणून तांचे पासत मागया. जीं कोण प्रवास करतात तांचे पासत आमी मागया. जाणीन आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसात तांचे पासत मागया. जीं दुयेंत आसात आनी बोणकोणीत आसात, जीं रस्त्यार पडलेलीं आसा, ह्या सगळ्यां पासत आमी मागया. सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजे जू तुमचेर घेयात, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक घटाय मेळटली. तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी व्हावूंक कोळू म्हजें. घेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी चडमणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शेवा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोती देशात ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटां. आमेन. आनी सोडपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.